आम्ही जर मोग करता तर मोग अर्ध अर्ध करून जाता मोग संपूर्ण नान तर आम्ही इल्लो इल्लो करता तो मोग नाही खंयच्या सन्निवेशाक लागून न्ही खंयच्या संदर्भाक लागून न्ही हरएक काळार हरएक वेळार तो आमचो मोग करता जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो मोग मोग आसा न्ही गे आमी सगळी मोग करता न्ही गे करता गे ना हय मोग आसा न्ही गे एक व्हडाद एक फोर्स एक हातेर नीज मोग खालें ग्रास येता खालें घेता तांतू अवगुण आसूं दी बरें आसूं दी वायट आसूं दी खालें आसूं दी तें घेता ते वगेच रावना आरयता म्हणटात न्ही गे आमी आरयता तशें आरयता आतां आयच्या वाचपार आमी एक नियाळ करचो तर तो शास्त्री येवन जेजूक म्हणटा उपादेश खंयचो गी म्हणून ताका जेजू ताका जाप दिता सगळ्या तुज्या काळजान सक्त्यान आत्म्यान तुवें देवाचो मोग कसो पेल्याचो मोग करचो म्हणून क्रिस्तांव आध्यात्मिकता ह्या सगळ्या दोन ह्या संगतीचेर बांदली जावन आसा आमी जर मोग करता तर मोग अर्द अर्द करूंक जाता गी आं जाता गी काले म्हणटात हांवें सांगचें समजता मोग अर्द अर्द करूंक जाता गी हाका इल्लो ताका इल्लो हाका इल्लो जाल्यार तो मोग न्ही म्हूण जालो जर हांव मोग करता तर हांवें सांगलें मोग सगळें आरयता पुरा आसून कशें आसून कालें आसून पुराय आरयता जर मोग संपूर्ण ना तर मोग संपूर्ण ना तर आमी इल्लो इल्लो करता तो मोग न्ही मोग सिच्युएशना लागून करूंक जायना सन्निवेशाक करूंक लागूंक जायना म्हाका बरें मेळटा म्हणून हांवें मोग करूंक जायना म्हाका पाठ जाता म्हणून हांवें वगेच रावोंक जायना आमची क्रिस्तांव आध्यात्मिकता जर हांव देवाचो मोग कशें सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्त्यान आनी बळान हांव करता म्हूण सांगता तर त्या मोगाचे आउटफ्लो म्हणजे भरून उमतल्या मोगाचे ते मोग आसा गी तो पेल्या आतां येताच आतां तुमी पळया कुर्सार जेजू आपणाचो प्राण करता आसतना बापाच्या मोगान बरोवन आपणाचो जीव आमकां दिता समजलें बापाच्या मोगान बरोवन आपणाचो जीव आमकां दिता म्हणजे जो कशें बापाक तो मोग करता तशेंच आमचोय तो मोग करता खंयच्या सन्निवेशाक लागून न्ही खंयच्या संदर्भाक लागून न्ही हरएक काळार हरएक वेळार तो आमचो मोग करता ताका सायच्या पयल्या वचपान सांगता पाटी ये तूं हांव तुका राखता पाटी ये आज असलो मोग आमी करूंक आयची वाचपां आमकां आपयता म्हज्या अणभवा प्रमाणे हांव सांगता हांवूय आमी सगळीं आमचो मोग सन्निवेशाक लागून आसा संदर्भाक लागून आसा आमचो मोग सन्निवेशाक संदर्भाक लागून आसा म्हाका कितें बरें मेळटा ताका हांव मोग करता म्हाका कितें बरें मेळना ताका हांव मोग करना तुमीच तुमकां विचारा देवाचो मोग करता जाल्यार आमकां पुराय बरें जाता आसतना आमकां कितेंच फरक पडना इल्लें चडून जाता आसतना न्ही गे हय असलो संपूर्ण मोग न्ही आज आमकां देव आपयता सोमी आपयता काळजान मनान सक्तेन देवाचो मोग करच्या खातीर जायना गी आमकां जाता मोग करचे तर आमी सॅक्रिफायस करीचेच सो सॅक्रिफायस करता आसतना आमी मोगांत संपूर्ण घेता ताकाच तो मेलो आनी सॅक्रिफायस केलो आनी आमकां ताणें ताचो मोग दिलो तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आमच्या मनशा सायंबाक मेल्ले करीत आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक जायना पेल्याचोय अनुभव करूंक जायना आमी कदाळा म्हणसर आमच्या मनशा सायमान जियेता हांव जावं याजक तुमी जावं लायक आमी स्वार्थी मोगान जियेता संपूर्ण मोगान जियेना जर आमी संपूर्ण मोगान जियेचे तर आमच्या मनशा सायंबाक आमी मोराजेच
आनी कदाळ आमी मुनशे साहेबाक मरता आमी दैवीक सैब अणभव करता आनी सोमयाचो आनी पेलाचोय एकच रितीन मोग करता आमी सगळीं भाव आनी भयण जावन जिवंक फुडें वेता तसो उपादेश सोमी आमकां दिता आसतना आमी कठोर जावचें नाका आमचें काळीज धरून करचें नाका आमची मोत उजवाडाया आमची मौन उजवाडाया आनी क्रिस्ता प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया आमेन.